आम्ही कोंकणी लोक साडेसन एक प्रभेद असो लोक तीन धर्माचो लोक सांगता मेळून आम्ही म्हणूंक हांगा जमलो आम्ही कोंकणी। या पुरुषावांत भाग घेतिल्ल्या सर सांस्कृतिक पंगडांक आणि आमच्या लोकांक पळयतना खंडित जावन काल कितें हांवें म्हणलें वैविध्यतेंत एकते हे आमी आज नीज करून दाखयले आमच्या पुरुषां मुखार। दुसऱ्या दिसाच्या या वेदी कार्यक्रमांत आज 10 जाणां युवकांक युवा साधकांक आमी सन्मान करता। कालच्या दिसा 10 जाणां भुरग्यांक दनपार उपरांत 10 जाणां स्त्रियांक आनी फाल्यां 10 जाणां उरल्या साधकांक आमी सन्मान करता। आज सगळो दिवस युवा जणांचो दीस। सकाळी 9 तावन निरंतर 3-3.5 वरां पर्यंत युवा जणां खातीरच आमी हांगा कार्यक्रमां मांडून हाडिल्ली। विविंगड कॉलेजीची पंगडा थोडे युवा जण सांगता मेळून थोडी प्रदर्शन हांगा दिल्यांत युवा जणां खातीर क्विज या रसा प्रश्न कार्यक्रम आसले। ताचे नंतर आमचे युवा जण सगळे पुरुषांक सांगात दिलो आनी ताचे उपरांत हांगा येवन हो बायला संगीत कार्यक्रमांत तांणी भाग घेतलो। निजायकी हो दुसरो दीस म्हाका वर्तो दादोसकायसो जावंक पावला। तुमचे सांगातपण तुमचे मेतेरपणान कोंकणी लोकोत्सव निजायकी यशस्वीच्या पावंडाक पावतेत आसा। तुमकां समेस्तांक म्हाका सांगात दिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटना ह्या कार्यक्रमाक आयच्या ह्या दुसऱ्या दिसाच्या वेदी कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करूंक आशेता। वेदीर म्हजे सांगात आसा म्हजो सांगाती साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ, कर्नाटका ब्यारी साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष। आमची दोगांयची अध्यक्षगिरी एकाच वेळार सुरू जाल्ली 3 वर्सां पयले आनी म्हाका दिसता तुळू साहित्य अकादेमी, ब्यारी साहित्य अकादेमी आणि कोंकणी साहित्य अकादेमी काल प्रदीप कुमार कलकुरान म्हाका दिसता सांगल्या प्रमाणे आमची ह्यो 3 अकादेमी सगळ्या राज्यांत एक मादरी अकादेमी जावंक पावल्यात म्हणल्याक म्हाका मस्त संतोश जाता। आनी पयले पटी म्हाका दिसता अकादेमी रचल्या उपरांत तुळू ब्यारी आनी कोंकणी आनी सांगता मेळून व्हड कार्यक्रमां आमच्या राज्याच्या 16 अकादेमी म्हळ्यार 13 अकादेमी, एक पुस्तक प्राधिकार आणि एक कुवेंपू भाषा भारती असले सगळ्यांनी सांगता घालून पिलिकुलांत आमी व्हड एक संभ्रमा म्हणून एक 3 दिसाचे कार्यक्रम केले आनी हातूंत ब्यारी अकादेमीचो मोहम्मद हनीफ आनी तुळू अकादेमीचे जानकी ब्रह्मावरान भरपूर आमकां सांगात दिवन एकामेकाच्या सांगातान ते कार्यक्रम आमी यशस्वी केले आनी सगळे राज्यांत ह्या 2 वर्सां उपरांत तेच संभ्रमा विशयांत उलयतात जाल्यार कोंकणी तुळू आनी ब्यारी भास आमच्या ह्या दक्षिण कन्नडाची मूळ भास म्हणून येत आमी एक भावनापणान एक सांगता संवादांत आमी जिवंक प्रयत्न केला आनी अकादेमी कितें सरकार अनुदान दिता तो सार्थक जावचे बरी आमी उपाय केला। देखून आमी वो एकवट आज आमी परगटून उक्त्यान हांव तुमकां सांगूंक आशेता ब्यारी अकादेमीचो मोहम्मद हनीफ आमचे एकटो आसा ताका कोंकणी समजता की ना म्हूण हांव नेना पूण हांव पिको आसतेच आसा तो ಹನೀಫ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಕೊಂಗಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವದ 2ನೇ ದಿನದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ। ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ ಶೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಅವರು ವೈಶ್ಯವಾಣಿ ಸಮಾಜದವರು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲನ್ನು ಉಟ್ಟು ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। आमच्या कार्यक्रमाचे 2 जण सैरे म्हाका दिसता वयर पळयतना सुकले माधव पै शिवमोगाचो माधव पै आमचे सांगात ते आसात तशेंच पायनूर रमेश पै सगळ्या पुरुषावाक तांणी आमकां सांगात दिला। आमच्या कार्यनिर्वाहकांक तांचे नांव सुकले म्हण दिसता दोगी माधव पै आनी पायनूर रमेश पै आनी दोगांयनी वेदिकेचे म्हूण हांव उलो दिता। पायनूर रमेश पै केरळांतल्या कोंकणी साहित्य अकादेमीचो स्थापक अध्यक्ष
तुमकां स्वागत करता. आमच्या संगता अनेक मुखेल सैरो ताचे इन्विटेशनार नांव नातलें पूण फाटल्या 3 वर्सांत हांव खंय व्हड व्हड कार्यक्रमां करता थंय तो हाजीर आसताच. फाटल्यान तो म्हाका जायतो पाठिंबो दिता, सहकार दिता, प्रोत्साह दिता. कारवारांत व्हड एक उद्यमी तो सेंट मिलाग्रेस कॉपरेटिव्ह सोसायटी तुम्ही आयकला जावंक पुरो असो तो मॅनेजिंग डायरेक्टर आनी चेअरमॅन. 2 वर्सां भितर 10 की 15 शाखे आसले. ताणें आतां 40 आनी 8 शाखे 50 आनी 1 अर्दी सेंचुरी मधल्या 51 म्हाका दिसता फाटल्या 2 वर्सांनी ताणें 30 वयर शाखे 2 वर्सां भितर केल्यात. निजायकी व्हड एक कारभारी बारी सादो मनाभाव असो. कोंकणी म्हळ्यार हांव खंय आसा थंय सगळ्यांनी तो फाटी धांवन येता. पूण जॉर्ज फर्नांडीस बाब म्हजो अवधी आनी थोडोच काल आसा पूण कोंकणी खातीर तुमचो मोग आनी हुस्को पळयल्लो हांवें. कोणी अध्यक्ष तुमी तुमची हाजरेपण दाखयता म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. आनी आमचो 90 वर्सांत कासरगोडचो सदस्य आसा अशोक कासरगोड आनी हांकां जेलो घालून फूल दिवन स्वागत करचें विनंती करता. तशेंच आमच्या कार्यक्रमाचे आयचे मुखेल सैरे जावन आसात श्री मावदाव पै, एक भाशा तज्ञ शिमोगांतून मलगडे साहित्य ते आमचे सांगता आज ते उपस्थित आसात. आमकां सांगात दिवंक आमकां पाठिंबो दिवंक हे लोकोत्सवाच्या व्हड कार्यक्रमांत मलगडे साहित्य येवन भाग घेतना आमकां वर्तो संतोष भोगता, आमकां धैर्य भोगता. आमी केल्लें काम सारकें कोणना म्हूण आमकां भोगता. पूण तांणी तांच्या उतरांनी ते सांगूंक जाय. पूण तांचें हाजीरपण तांचें मेतेरपण आमकां धैर्य दिता आनी म्हणटा रॉय कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकॅडमी तूं सारकें दिशेंत चलयत आसा म्हूण तांणी सांगलें बरी म्हाका भोगता. देखून मादापाई बाब तुमकांय हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. आनी आमचो बेंगलोरचो सदस्य हांगा आसा लुल्लू स्कुटिनो तांणी तांकां शॉल घालून फुलां तुरो दिवन स्वागत करीत जशें हांव उलो दिता. आमच्या सांगता आसा केरळा कोंकणी साहित्य अकॅडमीचो स्थापक अध्यक्ष पायनूर रमेश पै. म्हाका दिसता हांच्या मिनते वरवीं आमच्या संस्थाच्या म्हाका दिसता भाशा मंडळीचो तो सदस्य अध्यक्ष जावन आसलो. हांच्या मिनते वरवीं केरळा सरकारान एक कोंकणी खातीर साहित्य अकॅडमी केरळांत दिल्या. कर्नाटका उपरांत कर्नाटका गोवा उपरांत केरळांत ही केरळा सरकारान एक अकॅडमी दिला आनी अकॅडमी वरवीं केरळांत कोंकणीक फावो तो स्थानमान मेळचे बरी तांणी केला. तांकांय हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. आनी आमचे अकॅडमीचो सदस्य चेतन डॉक्टर चेतन नायक आसा तांणी पायनर बाबाक एक शॉल घालून फुलां तुरो दिवन स्वागत करचें उलो दिता. आमच्या राज्याचो बारी चुरुक्क मंत्री तरणाटो मंत्री युटी कादर आमच्या सांगता आसात. काल तो आमकां सांगून गेल्लो फाल्यां खंडीत जावन तुमच्या कार्यक्रमाक येता म्हणून. पूण ते बस्त व्यस्त मनीस देखून हांवें सांगलें कार्यक्रम सुरू करया आनीक देखून आमी हे कार्यक्रम सुरू केला. आनी ते आज आमकां प्रत्येक सांगात दिवंक ते आयल्यात. येवटी कादर बाब आयल्यात. तांकां आमचो सिरूरचो सदस्य अकॅडमी सदस्य याकूब अहमद जे तांणी मुखार येवन हे एक कोंकणी मातृभाशीक याकूब अहमद जे सिरूरचे याकूब अहमद कोंकणी तुमी ताचे लागीं कोंकणी उलोवंक काय युटी कादर साहेब तो कोंकणी मनीस नांव मात्र याकूब अहमद ताचें. तो ताका तो शॉल घालून फुलां तुरो दिवन स्वागत करता. आमच्या सांगता आसा अनेक युवा मुखेली मंगळूर तालूक पंचायताचो अध्यक्ष श्री UK मोहनो ते आमच्या सांगता हे कार्यक्रमाक आयल्यात. काली येवन ते आमकां भेट दिवन गेल्ले आनी आज ते आमकां सांगात दितात आसात. तांकांय हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. बचपेचो आमचो अकॅडमीचो सदस्य आसा शेखर गौडा आनी हांकां फुलां दिवन स्वागत करीत अशें हांव उलो दिता. उरले सर सदस्य म्हणजे संघाचे सदस्य एक अकॅडमी
अध्यक्ष मुखेलपण दिता पूर्ण सर्व सदस्य म्हळ्यार सगळ्या सर्व सदस्य जमतेर सर्व सदस्यांचे सर्वानुमतेन आमकां अनुमती मेळना जाल्यार तेंचे कार्यक्रम चलोवन व्हरूंक कस जाता आनी ही म्हजी अकॅडमी 3 वर्सांची अकॅडमीच्या सर सदस्यांनी हांवें खंयचोय निर्धार घेतल्यार हांवें खंयच्याय कार्यक्रमाक येवजण गेल्यार पुरतो पाठिंबो दिवन सहकार दिवन म्हज्या फाटल्यान तांणी रावन एक सर कार्यक्रमात जारी यशस्वी जावचे कारण जाल्यार तांकां स्वागत करता एका सायडीत हांव तांची नांवां सांगता तुमी तांकां ताळयो पेटोवन तांकां तुमचो संतोष पाठोवचो आनी तांकां उल्हास पाठोवचे त्या कुशीन आसा शिवानंद शेट दैवज्ञ समाजेचो भांगाराचे काम करचे भांगाराचे आचार्य शिवमोगाचो शिवानंद शेट ताचे उपरांत आसा GSB समुदायाचो देवदास पै एक सितार वादन केलचो बारीक सितार खेळगाडे हुशार मनीस ताचे उपरांत आसा कुडमी समाजेचो शेखर गौडा बाजपेचो कुडमी कालच ताच्या पुताक सायन्सांत दिल्ली वचून ताणें एक ताचे टॅलंट दाखोवन केल्ल्या कामा खातीर आमी ताका सन्मान केलो ताचे नंतर ह्या कुशीन आसा आमची मैसूरची तरंगार मुखलेपणार तिचे फोटो आयिल्ले आमची अकॅडमीची मॉडलच म्हणत ममता कामत मैसूरची GSB ती हांगा आसा ताचे उपरांत आसा अशोक कासरगोड वो कासरगोडचो कार्बी समुदायाचो पंचायत अध्यक्ष जावनी ताणें होन्नावरांत सेवा दिल्या आनी ह्या सायडीक आसा म्हजी सावळी म्हज्या फाटल्यानच आसता लॉरन्स डिसोजा आतां वामंजर पूण तो कासरगोडचो म्हण ताका अकॅडमीक हांवें विंचुल्लो फाटल्यान आसा आमचो मिठाई स्टॉल्स खंय तुमी खंयच्याय सांत्यान खंयच्याय फेस्तान मिठाई स्टॉल्स पळयल्यार ही वैश्यवानी समाजाचे न्ही करचे ते कोंकणी समाज कोंकणी मातृभाशेक कमलाक शेट उडपी तावन ताच्या कुशीन बसून आसा लुल्लस कुटिना आदी मंगलोरचो आतां बेंगलोरांत वस्तीकरण आसा बेंगलोरचे जायते इश्ट ताचे सांगात हांगा आयल्यात ताचे नंतर याकूब अहमदजी सिरोरचो ताचे उपरांत बसला डॉक्टर चेतन नायक कोमरपंत समाजेचो वो धारवाडचो आदी ऑल इंडिया रेडिओचो डेप्युटी डायरेक्टर जावन आसलो ताच्या कुशीन बसल्या वारिजा निर्बेल ती अनेक आमच्या समाजाचे राजपूत सरस्वत समाजाची ती गुलबर्गाचे अशें म्हज्या अकॅडमीचे सर सदस्यांकी हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता सभेंत बसून आसात म्हजे मलगडे आदले अध्यक्ष एरेकोजेरे बाब बस्तीवामन शेणे फाल्यां सन्मान घेवचे गौरव प्रशस्ती घेवचे वासुदेव शानबाग वेंकटेश बाळिगा म्हणजे समितीचे सर तांडेल सहा तांडेल आनी तुमकां सुमेस्तांक ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा युवजन आमच्या समुदायाची समाजाची आस्त देखून ताळयो पेटोवन तांकां उल्हासून शाबासकी पाठोवन मुखार जायते साधन ती करून दीत म्हूण बरें आशेभिया संगीत क्षेत्रांत साधन केलेल्या प्रसन्न प्रभू भटकळ हांणी वेदिकेर येवका प्रसन्न प्रभू प्रसन्न प्रभू भटकळ संगीत क्षेत्रांत साधन केलेलो आसा ताळयांच्या आवाजान आमी ह्या साधकाक उल्हासिया आनी बरें मागया जायते साधन तुमचे तावन आमी आशेतांव आनी मुखारी यक्षगान क्षेत्रांत साधन केले आसात विजेत मंजुनाथ वर्णेकर धारवाड विजेत मंजुनाथ वर्णेकर धारवाड तांणी वेदीर येवंक हांव उपकार मागता विजेता मंजुनाथ वर्णेकर धारवाड यक्षगान क्षेत्रांत आता समाजीत जाता विजेत मंजुनाथ वर्णेकर धारवाड यक्षगान क्षेत्रांत मुखार सोनू
ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೂ ಸುನಿಲ್ ಹಣ್ಕೋಂಡ್ ಕಾರವಾರದು ಕೊನು ಸುನಿಲ್ ಹಣ್ಕೋಂಡ್. आता सन्मानित जाते असा सुनील हणकोण कारवार नाटक क्षेत्रांत ताणें केल्ल्या साधना खातीर शाबास म्हणटा हांव, बरें मागता हांव आनी की साधन आशेता हांव. नटन क्षेत्रांत साधना खातीर सन्मानित जाता शशिभूषण केणी उडपी. दयेकन शशिभूषण केणी उडपी हांणी वेदी घेवची आनी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी तर्फेन हो मान स्वीकार करचो. शशिभूषण केणी उडपी. नाट्य क्षेत्रांत अविल डिक्रूज मंगळूर. आत्तां वेदीर सादर जाल्ली नाचपां, काल वेदीर सादर जाल्ली नाचपां, नाचचो बाण पंगडाची नाचपां दिग्दर्शन दिता अविल डिक्रूज आनी आज ताच्या नाचपा शेतांत ताणें दिल्ल्या सेवे खातीर अविल डिक्रूज आतां सन्मानीत जाते आसा. नाचचो बाण पंगडाचो मुखेली तो आसा, बरें मागता हांव. भरतनाट्य क्षेत्रांत साधन केल्ल्या खातीर स्पर्शा शणै मैसूर. स्पर्शा शणै मैसूर हिणे वेदीर येवन मानाची बसका स्वीकार करची आनी सचिवांत हांव मान स्वीकार करचो. मुखारसून लोकवेद क्षेत्रांत साधन केलेले सुनील अंतोन सिद्धी मुंडगोड. आता सन्मानित जावचे सुनील अंतोन सिद्धी. सांप्रदायिक नेसनाचेर सोंपता सकाळीं तावन सांप्रदायिक नेसनाचेर तांचे कला ते प्रदर्शन करीत आसात पंगडा सगळे आनी हाचे पंगडाचे मुखेलपण घेतलो आसा सुनील अंतोन सिद्धी मुंडगोड. बरें मागता हांव. वायोलीन वादक राजेश कुंभकोड केरळा. राजेश कुंभकोड केरळा हाणें दयेकर सन्मान स्वीकार करूंक वेदीक येजय म्हणून उलो मारता. मुखारसून योगा क्षेत्रांत साधक केलेले डॉक्टर जॅस्मिन डिसोजा हांणी मैसूरतुल्यान वेदिकेर येवका. डॉक्टर जॅस्मिन डिसोजा. डॉक्टर जॅस्मिन डिसोजा योगा क्षेत्रांत साधना खातीर तिका आतां सन्मान जाते आसा. तिका पळयतना आमकां योगा करया म्हण बघता न्ही. वय तिजेतान प्रेरण घेवया आनी बरें मागता आनी की साधन तुजें योगा शेतान जावं दी म्हण आमी आशेता. मोगाच्या नुसार साधकांनी आमच्या मुखेल सैऱ्यां सोबे एक तस्वीर एक तयार रावत जाय म्हण हांव उपकार मागता.
परबिंदू मुका बरें मागता आनी की जायतें साधन कोंकणी शेतान तुमचे तावन आशेता ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ 2017 ಇದರ 3 ದಿವಸಗಳ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಿತರಂತ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸಿನ್ ಅವರೇ, ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಸನ್ಮಾನಿತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿ ವರ್ಗದವರೇ, ತುಮಕ ಸಗಲಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಶುಭಾಶಯ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು 4 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ಹಲವಾರು ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟಂತಹ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಏಕತೆಯ ಸೋದರತೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅದರದಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರು ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಕೂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಮನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಜೆಗೆ ನನಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇದ್ದರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಎಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವಂಥ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎತ್ತಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ತಾವು ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ರಂಗ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮದಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಂತದ ಮೇಲೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಉದ್ದವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾಳ ಉದ್ದವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ದು ಬರೋದಲು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇನು ಮಾರ್ಯ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯುವಕ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಟಿ ವಿಯ ಚಾನಲ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸನೆ ದೇವಂಬರೇ ಕರು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ
ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿ ವರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿರ್ಬೋದು. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮತಃ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವೊಂದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡವ ಮತ್ತು ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ 3 ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಒಟ್ಟು 5 ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋಣ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಿರಿ, ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಿರಿ, ಯುವಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. म्हाका भाशा शास्त्र तुमी सांगला जाल्यार भाशा विशयी शास्त्रा विशयी उलोवचें गेल्यार जायना. मुख्य इतलें सांगता कशें न्ही, आमी प्रत्येक क्षेत्रांत उलयतना आमगे लोकान ಒಟ್ಟು मेळटा मरे आमी आमगेली भास वापरतो. आमगेले व्यवहार आमगे भितर तो व्यवहारांत, आमगेले स्नेह विचारांत, आमगे पत्र व्यवहारांत, आमगेले लेखवणे बरवणिगे सगळ्यांत आमी कोंकणी वापरची मुख्य. तशें करना जाल्यार भास नाश जाता. आज भाशेक मुख्य सवाल आसले, कोंकणी लोक उलयतना बहुजन युवा जन म्हाका कोंकणीचें कशें जाता म्हूण सांगचें आसा. दोनीचे इंग्लीश शब्द भोर्न वतात आनी उलोवच्यांत. आनी केलो जनान तांगेले ते शिफारस म्हूण की कशें गोतना वेदिकेर राबिल्टा मरी म्हाका म्हगे मातृभाशेन उलोवंक म्हूण अशें आसा जाल्यार इत करचें म्हाका व्यक्त करूंक शकची ना जाल्यार मी जावन इंग्लिशान उलयता. हे अत्यंत लज्जास्पद विशय हो. महात्मा गांधी सांगता, जो मनशाक तागेले मातृभाशेंत विशेष विशय सांगूं तरी शक्ती ना म्हूण तरी त्या मनशान लाज पावका ताणें नागरीक जावचें योग्य न्हय हें आमी उडगासा दवरता. आमगेले भाशेन आमकां उलोवचें कळना म्हळ्यार, आमगेले भाशेन आमगे अभिव्यक्ती करूंक जायना म्हळ्यार हाजे इतलो व्हड अपमान विशय खंयचे आसा. आनी मुखार आमी प्रत्येक विशयांत आमगेले विशयांत उलयतना आमगे परस्पर आसतना आमी एक जावं येता मारी आमी परस्पर कोंकणी उलयतना एक जाल्ले म्हळ्यार हो आमी एक म्हळ्यार आपणितल्या भावना येता. विश्व कोंकणी संमेलनान निर्णय वेळार केलेले भाशा द्वारी ऐक्यता म्हळ्यार घोशणा ती हाजी काही चोल येता आसा. आयच्या कार्यक्रमांत पळयता कळटा कितले मट आमगेले एकच दाखयल्या. जाल्यार 41 कोंकणी समुदाय कोंकणी उलयतना एक उच्चार एक उतरां रिती वेगळी वेगळी आसा. ताका कारण भाशेंत न्हय परिसराचें तांकां आशिल्ले परिसराचें आनीक जल हाजे प्रभाव तांगेर पडटना आपणितल्या तो उच्चारा रूप बदलावन जाता. तांणी उच्चारा रूप बदलावन जालें की भास एकच विंगड रेस करचे पळो त्या रूप एकूच अशें न्हू. कोंकणी 41 लोक समुदायाचे उलयता जालें की तांगेली भास एकच कोंकणी. हें आमी मनांत गड्डी दवर घेवका आनी ह्या विशयांत आमगेली भास बरी तशी प्रयत्न करता. आतांच आमचो मानेस्त
ब्यारी अकॅडमीचो अध्यक्षान ताच्या बद्दल तुमकां सांगला जायते कोंकणी वाडयचे जायते वावुरला. हांव सांगता ह्या 3 वर्सान ह्या एक बांदपी म्हळ्यार रॉय कॅस्टलिनो बाब एक बिल्डर ह्या बांदपीन कोंकणींत एक विधानसौध बांदला म्हणून सांगूंक हांव आशेता. तशें जावन ह्या ब्यारी अध्यक्ष हनीफ साहेबान सांगल्या भशेन जायते मुले कोणशे थावन ह्या कोंकणी भाशेक तांणी जायते मान्यते दिला, सोदून काडला कलाकारांक आनी वेदी तांकां फावो केला आनी जायते घट स्ट्रॉंग ते बांदप कोंकणींत ताणें बांदला म्हणून सांगूंक हांव आशा. तशेंच म्हाका दिसता हांव म्हजे संगी आयला वडील मानेस्त केशव पेडणेकर कारवार तावन येयला. तो भंडारी समाजाचो जिल्हा अध्यक्ष जावन आसलो फुडें तो येयला. तशेंच आनी एकलो मानेस्त येयला कारवार मुन्सिपलचो सदस्य कावन्सिलर देविदास नायक हांगासर येयला. आमी उलोवन आसचे हेंच कर्नाटका सरकारान आतां रायाक दिला म्हळ्यार किंगा हातींक हो अकाडेमी दिला. मुखलें कोणाले हातीं वयचें म्हणलें सगळे लोकांले चिंतप तसलो मनीस आमकां जाय म्हणलें आमचें सगळ्याचें चिंतप जावन आसा. हेजे खातीर आमी मागया आनी कर्नाटक सरकार पळोवन दी ह्या 3 वर्सांत केल्ले कामां त्याच नमून मुखार मुंदोरसुच्याक तसलोच आमकां फावो जावन दी म्हणून सांगून आमी मागया आनी कर्नाटक सरकारान हें मन बरें करून दी म्हणून सांगता. श्री BA मोहिद्दीन मोहम्मद हनीफ बाब हे अध्यक्ष कर्नाटका ब्यारी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष आनी आमचे कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी भितर तेंगेले भारी संबंध आसा. त्यांनी आज आमगेल्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्लो आमकां सगळ्याक संतोष जाला. हांव तुमगेले तर्फेन आनी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तर्फेन तांकां बी हांव अभिनंदन पटयत आसा. जॉर्ज बाबा आमी प्रितीन आमगेल्या उत्तर कर्नाटक ताका जॉर्ज बाबा म्हणून आपयताय. त्यांनी 51 शाखे करचे पुरो पूण तेजे पाशी जास्तीचे तेगेले समाज क्षेत्रांत आनी कोंकणी क्षेत्रा भितर खंयचे कोंकणी कार्यक्रम जावं जाल्यार आमी फस्टक उत्तर कर्नाटक जॉर्ज बाबाक याद करताय. तो आज हांगा सांबाळ आमकां ते बी भारी खुशी जायत आसा. ताका बी हांव आमगेले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आनी सगळे तुमगेले आमगेले कोंकणी लोकां तर्फे ताका अभिनंदन पटयत आसा. आज आमी विविध क्षेत्रा भितर वावर केल्ले साधन करले एक 10 युवक लोकांक कोंकणी युवक लोकांक आमी आज तांकां एक सान आसलो होनर केले आसा. पूण तेणे ओटिलेक वेदिकेर आसा तांकां बी हांव आमगेले कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आनी तुमगेले सगळे मालगोडे तर्फेन बी हांव तांकां आशिर्वाद आनी अभिनंदन दिता आसा. तशीच आमगेले वेदिकेर आमगेले अध्यक्ष रॉय बाबा आसा. ताका आमी अकादमीचे मेंबर सगळे प्रितीन जॉय बाबा म्हणून आपयतात. आमी बेंगळुरात फर्स्ट वर्ष जाल्या नंतर बेंगळूर उमाश्री मॅडमान एक मिटींग घेतलें तेन्ना प्रत्येक रजिस्ट्राराक ती उबरून सांगता आसले ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ म्हणता आसले. पण आमगेले कोंकणी साहित्य अकादमीचे 100 कार्यक्रम जावन आमी रॉय बाबान थोडे रीण करून दवरले आनी थोडे बिल पेड जावचे आसले. ಮೇಡಮ್ सांगता आसतना आमी फाटरावन सांगता आसले ಮೇಡಮ್ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಯ್ ಬಾಬು ಇದ್ದಾರೆ, विशिष्टवाद साधने ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. म्हणून आम्ही फाटल्यान ती वयर असकी चैता आशिल्लो आमकां. तसं एक अकादमीक एक आमकां अध्यक्ष जावन मेळ्ळो. भोवशा आमगेले जॉर्ज बाबान सांगले भशेन एरिक बाबू जावचे पुरो बस्ती वामन जावचे पुरो तांकां बी खुशी जाता आसा तांकां पळयल्यार. तसं एक मनीस आमकां अकादमीचो अध्यक्ष जावन कितें मेळ्ळो आसा. तांकां बी हांव आमगेले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी समस्त सांदे मुखांत आनीक हांगा आशिल्ले ओटी लोकांर मुखार तांकां अभिनंदन पेटोवन घेवन हे कार्यक्रम आखीर करता. धन्यवाद. शेखरगौड बशपे कुडबी समुदायाचो कोंकणी भाशेचो हांव कोंकणी साहित्य अकादमीचो सदस्य जावन 3 वर्सां रॉय कॅस्टल अध्यक्षपणान हांव सदस्य जावन 3 वर्सां अवधीक हांव आयके जावन
कोंकणी बसेक मागीर कोंकणी शिक्षण कोंकणी जानपद हाका हांव आयके जावन काम 3 वर्सांनी करून आसा. तेच्या पयलीं हांव दक्षिण कन्नड जिल्हा कुडबी समाज संघ कंपद तेजो हांव उपाध्यक्ष जावन कार्यदर्शी जावन कार्यनिर्वहिला. मागीर कर्नाटक राज्य अध्यक्ष कुडबी समाजाचो सदस्य जावन काम करून मागीर पहिल्या गेल्या फाटीक बसपे ग्रामपंचायतीचो सदस्य जावन समाज सेवे हांव करून आसा. तीच आतां कोंकणी साहित्य अकादेमीचो सदस्य जावन काम करून अनेक तरार हांव काम करून आतां साहित्याक जानपद कलेक प्रोत्साहन दिवन आसा आनी कुडबी समाजाक मुखार हाडच्या वरी जानपद उरपोवच्याक हांव प्रयत्न करून आसा. आनी मुखार आमी आमगेले कुडबी समुदाय मुखार येवका म्हणून मागीर कोंकणी शिक्षण भास जानपद ते मुखार हाडका म्हणून आज मुखार युवा पिळगेक आमच्या हिंदुळ्या वर्गांत कुडबी समुदायाक अध्यक्षपण मुखार दिवका म्हणून हांवें आज सर्व कोंकणी समुदाया कडेन हांवें मागचें. भूतगणादिसेवितं तं 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 कपित्तजम्बूफलसारभक्षितं तं 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 उमासुतं शोकविनाशकारणं नं 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 नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं जं 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 गजवदना हे रंबा विजयध्वज शतरविप्रतिभा 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 एकदंत वैकलांत वृद्धी सिद्धी तुगले कांत एकदंत वैकलांत वृद्धी सिद्धी तुगले कांत एकदंत वैकलांत वृद्धी सिद्धी तुगले कांत गजवदना हे रंबा गजवदना हे रंबा मूषक वाहन सर्पभूषा मूषक वाहन सर्पभूषा मूषक वाहन सर्पभूषा मूषक वाहन सर्पभूषा क्षण क्षणाक तुगले वंदन क्षण क्षणाक तुगले वंदन क्षण क्षणाक तुगले वंदन क्षण क्षणाक तुगले वंदन वंदन करनु वंदन करनु वंदन करनु 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 वंदन करनु गजवदना हे रंबा विजयध्वज शतरविप्रतिभा गजवदना हे रंबा विजयध्वज शतरविप्रतिभा जो 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 यो बाळ यो मोगा तुगले आऊ सायो यो बाळ यो मोगा तुगेला आऊ सायो माका तू तुका माका तू तुका तकून राबला पायारा तकून राबला पायारा तकून राबला पायारा तकून राबला पायारा यो बाळा यो
रेशमीचे कपड्याची नाकामका रेशमीचे कपड्याची नाकामका पिंदले कपड्याच्या सिंगारा पिंदले कपड्याच्या सिंगारा रेशमीचे कपडा नाकामका रेशमीचे कपडा नाकामका पिंदले कपड्याच्या सिंगारा पिंदणे कपड्याच्या सिंगारा यो बाळा यो यो बाळा यो जो 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 ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ರಾಯಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ बाबाचे राजकीय इतके वर्ष संतोष नसलो मी तक्षण सभे मुगून घरा गेले तर मग माझे बाबा काय सांगले सुधर्मापैकी सौभाग्य विषय सांगून आणले
काय मिळून आज हस्तिनावतीचे कुदिरे घोडो हुयेन पावला आकू कारण काय कप्पा असले कप्पा देऊ के नाम इतले पराक्रम दाखवू की कुई मिनन कर लेखन मुकत तिळदण गेले माय बाबान तसे जाऊन आज तो घोडो बांधले ना घोडा बांधून गेला गेलो गेलो त्याच्या लगी त्याच्या लगी झगडे करून गेले एकलो पुढे होयानो ते का मिनन का विचार करून काय केलं काय चाललं आपला जीव सुधार मग समा म्हणून कर मका नेमसले ना तसे जाणूच बाबाचे उत्तर ऐकून थक्ष नाही रे त्यातवानु आता यान उभे राहिले आता बाबाचा आशीर्वाद गेले हे आणि काय आणि युद्ध जाऊ केले म्हणजे पाया सानू पाया पडून युद्ध में जाते काय काय चालले आम्ही केतो ध्यान करीत असलेले कृष्णांक नेनवत असलेले कृष्णान आमचे केतो रक्षण दीत हायलो केतो तगो आमका रक्षण दीत हायलो तशान तू आमचे हे चंपका नाडी घेऊन खो चंपका गावात येऊन आमच्या गावातले उलटू दर्शन देऊ खे मिनती माझे पायची बाबाची आशे तसे जाणून त्याका भरवसा दिले हे मिया खंडित आज अर्जुना वंडा युद्ध करून कृष्ण देवा होई यश करते म्हणून कर तक्षण भविष्य ऐकलेले माझी बहिणीली बहिणीन का तोडवले अर्जुना वंडा युद्ध करताना फाट देऊ नको खडाखाडी पुढे राहून त्याच्या वंडा युद्ध कर त्याका सोलास म्हणून सांगला त्या सांगून बाहेर पडले काय करूया बाहेर पडून गेला एक खंबा लिहिलो कसालो मी या हातीन धरून हाडलेली माझी बायल प्रभावती माझे घार बेळगोन गेल्ली नो माझ्या मनस बेळगोन गेल्ली त्या प्रभावती येन तोडला आय जावचे नको म्हणून किती जावचे नको काय म्हणून तोडवलं त्याका त्याला त्याचे कारण काय त्याचे आशय होते ते आशय इडरसून बाहेर पडले युद्धेक तेव्हा माझ्या बायलान काय केलं काय चालन अंगाराचे हारवणात आरत करून माका माझे युद्धेन खेलवण येऊ खेमणन कर मला ತುಂಬಾ खुशेन धाडले नसा हा काय काय विषय होता इतका उलटो टाइम कळत असता विषय होता माझ्या बाबा शाबेक येऊन सुदान्मा गोत करून सुदान्मा कोया जाता बघून ओढून हाडा मेनन कर खऱ्यान हाडले खऱ्यान हाडून चुकलेलं सगळ्यान चुकलेले खतो खतो नाही कोड येऊचे तेलान तेका उडून उखे मेनन कर सांगले तेका मी वपाले मिया तेदवा मका ते खतो खतो नाही कोड येऊचे तेलात मका धोकरून उरले ने कोपर घेत तेव्हा काय अनुभव झाला होता काय अनुभव झाला होता ते कृष्ण परमात्माचे दयेन माका थंड पाणी आज उडाले कुदाले माझ्या पालिक माझ्या वाटे केदवा माझ्या अंडा कृष्ण असा
महाविष्णू असा म्हणून मी ध्यान केलेले सार्थक झाले. आज युद्ध केलं रो खंडित माका शोल ना केलोच माका म्हणून मी मनात आले काय मी बुंखेल्यावर युद्ध करू की बरे युद्ध करू जिनू हे चंपक नाडीत इत्यादी करीत असेल काय